मोगाचनो आयच्या दिसा आमी मोरयेन एलिझाबेथीक भेट करचें तें फेस्त आचरण करता. देखून ह्या फेस्ताचेर सांगात आस देवाच्या उतराचेर तो नियाळ आमी करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातयेन म्हजे बेटेक येवचें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान बागेवोन ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तूं संततीतां संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्वांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनातावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडुणे 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. क्रिस्तदय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पवित्र सभा हर एक फेस्त लितुर्जीक वर्सांत हर एक फेस्त आमचे समोर दवरता आसतना त्या फेस्तांत हांव न्हू कितेंपणी जिणेक एक संदेश घेवंक सांगत आस क्रिस्ताच्या जिविताचे मिस्तेर नियाळूंक, सोडवणेचे मिस्तेर नियाळूंक आमकां उलो दिता. तर आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मोरयेन एलिझाबेथीक भेट करचे एक फेस्त आनी ह्या फेस्ता दिसा आमी कसो नियाळ घेवचो. एक मिस्तेरी म्हणटा आमी, कित्याक थिंगसर जायत्यो संगती लिपोवन आसात. पळया त्या भेटेंत जायत्यो संगती लिपोवन आसात. देखूनच आमी मिस्तेर जावनी ओ नियाळटा. मोरयेन एलिझाबेथी भेट करची संतोशाच्या मिस्तेरांत आमी आपूर भायर नियाळटा. कित्याक हातूंत कितें लिपोवन आसा थोडे संगती आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. नियाळ ह्या फेस्ताचेर आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर हांवें मानून हाडला. तशेंच थिंगसर घडिल्ल्या घडीतावणी थोडो संदेश आमच्या जिणेक लक्ती जावचे संदेश आमी घेवंक प्रयत्न करया. हांगासर विविध संदेश आमकां मेळटात. मोरी धांवाधांवी गेली. मोरी धांवाधांवी गेली. थिंगसर आमी पळयता एका रितीचो उद्वेग, एका रितीची उर्बा, एका रितीचो संतोश आमसोरान दरवडान म्हणल्या बरी ती गेली. सोलोन न्ही पूण एका रितीचो उद्देश मनांत दवरून ते गेले. निर्दिश्ट जाग्याक निर्दिश्ट वेळार निर्दिश्ट गरजेन फावो जाय म्हणलें तें भोगप तिच्या मोतींत. आनी थंयसर एका रितीचो आमसोर आसा, एका रितीची स्पीड आसा. पण आमच्या जिवितांत तशेंच खंयसर एका निर्दिश्ट वेळार आमी पावूंक जाय जाल्यार आमी जाय जाल्ल्या बरी चलोवन वचना. पूण एक शेवट आसा, आमी ह्याच वेळाचेर ती पावूंक जाय. देखूनच वेळ मेजून म्हणल्या बरी आमी थंयसर दरवडान वेता, आमसोरान भायर सरता आनी त्या वेळार आमी थंयसर पावूंक जाय. मोरी त्या रितीन गेली, धांवाधांवी गेली. पळया दोंगराळ प्रदेशांनी ती धांवाधांवी थंयसर गेली. हांगासर आमी पळयता मोरी धांवाधांवी गेली. कित्याक एक रितीचो संतोश, कित्याक बडव्यान तिका कळीत केला तुजी
संबंधीन एलिझाबेथ गर्भेसल्या सांगत अस तुझे ते एक नवाल घडतले एका रीतीचो संतोष. दुसऱ्यानं पवित्र पुस्तकाप्रमाणे या संदेशाप्रमाणे मोरी तीनसर गेली एलिझाबेथीची सेवा करच्याक. एलिझाबेथीची सेवा करच्याक कित्याक उतारप्रायण म्हण येत ती गर्भेस जाल्ली आनी न्हीज जावनी ती कोणाच्या आदाराक राखून आसली जावं पुरो आनी कितेंच पाटी आशें नासतना मोरयेची सेवा उखलून तीनसर आमकां दिसता भाव भयणीनो. ती दावुल्ली सेवा करच्याक. न्ही म्हाका आंज पुडो दिश्टी पडला आनी हांव तुज्या की वूस जाताली सोडवंदार म्हजे तोंड जल्मतलो ते उपरांत पयलें ती गेली आनी ते मोरये एलिझाबेथीक सेवा करच्या त्या उद्देशान ती तीनसर दावली. भाव भयणीनो सेवा निस्वार्थ सेवा. निस्वार्थ सेवा स्वार्थाक न्ही नांव जोडच्याक न्ही निष्काम कर्म म्हणटात हिंदू तत्वशास्त्रांत. निष्काम कर्म म्हळ्यार कितेंच पाटी अशें नासतना जें कितें हांवें करीत जाय तें हांव करता. एक मनीस जावन जें कितें सेवा बरेंपण हांवें करीत जाय म्हज्या कुटुंबांतल्या मनशाक करीत जाय तें हांवें करता. कितेंच पाटी अशें नासतना मोरी तें करूंक धांवाधांवी गेली सेवा करच्या खातीर धांवाधांवेन गेली. जें बरें करीत जाय तेंच करचें कितेंच पाटी अशें नासता. निष्काम कर्म हांवें म्हणटा. हें तिका कशें साध्य जालें. हें तिका कशें साध्य जालें. पयलें ती देवाक भेटली. देवाक ती भेटली देखूनच हो दैवीक अनुभव तिका हें प्रेरण दिता हेरांची सेवा करच्याक. देवाचो मोग अनुभव केल्ल्या तिका हेरांची गरज आनी हेरांचो मोग करच्याक हेरांचे गरजे पावच्याक हेरांचो मोग करच्याक आपोआपीच प्रेरण लाभता. देवाक ती भेटल्ली आनी ह्या देवाक भेटिल्ल्या तिका पेल्याची गरज आपोआपीच दिसून आयली. आपोआपीच दिसून आयली. पळयात ताचें बळ तिच्या जिणेंत ताणें अनुभव केलो. देवाचें बळ तिणें तिच्या जिणेंत अनुभव केलो आनी असलो अनुभव जोडली ती ते दामून दवरूंक शकली ना. दामून दवरूंक शकली ना. पळया जो कोण देवाचो मोग करता म्हूण पेल्याचो द्वेश करता तो फटकिरो. देवाचो मोग करता म्हणून पेल्याचो द्वेश करता जाल्यार तो फटकिरो. पेल्याचो मोग करिना जाल्यार तो फटकिरो. हांगासर मोरयेचे जिवितांत आमकां निजाय की अपूर्वाचे दोनूय संगती सांगत आसच्यो दिसून येतात. देवाचो मोग पेल्याचो मोग. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग थंयसर संपूर्ण सेवा. संपूर्ण सेवा. भाव भयणीनो सेवा करूंक दोन संगती आटापून आसात. पयलें देवाचो अनुभव. देवाक ती भेटली देखून ती सेवा करूंक धांवली. आनी दुसऱ्यान जी कोण सेवा करतात थंयसर ती देवाक भेटतात. दोनूय संगतींनी देवाचो अनुभव लिपोवन आसा. देवाचो अनुभव लिपोवन आसा. पूण जायते फावटी जी कोण देवाक भेटतात देवाचो अनुभव जाता दैवीक अनुभव जाता ताका ते एक मूळ जावच्याक सेवा एक फळ. देवाचो भेटेचो अनुभव एक मूळ जावच्याक सेवा एक फळ. भाव भयणीनो सेवा करूंक आमकां क्रिस्तांवांक हर एकल्याक कायदो आसा. हर एका क्रिस्तांवाक सेवा करूंक कायदो आसा. कित्याक आमी हर एकलीं क्रिस्ताक पवित्रस्थानांत भेटता. देवाक पवित्रस्थानांत भेटता. देखून आमी राखून रावूंक ना. देवाक आमी भेटत जाय क्रिस्ताक आमी मेळत जाय म्हणून राखून रावंक अवकाश ना. कित्याक आमी हर एकलीं बपतिस्माद्वारे देवाक भेटता. क्रिस्ता थंय एक जाता. देखून हर एकल्याकी आमकां सेवेचें जिवीत जियोवच्याक आपोवणें आसा. मात्र न्ही कर्तव्य आसा. ह्या भेटेचो अनुभव सेवा रुपार दाखोवंक आमकां हर एकल्या क्रिस्तांवाक कर्तव्य आसा. भाव भयणीनो हांवें म्हळें देवाचो अनुभव सेवेचें मूळ. देवाचो अनुभव आनी हें मूळ जावन आसतना सेवा जाता फळ. जायत दिसाना पळया कोण सक्कड ह्या देवाचो नीस अनुभव जोडूंक पावली तांकां सेवा तसो आनी एक फळ जावनूच म्हणल्यार बरें. फळ जावनूच तसोच एक आनी एक वांटो म्हणल्यार बरें तांच्या जिवितांत दिसून येता. आमच्याच भारतांतली मादर तेरेसा देवाचो अनुभव तिका जालो आनी तो अनुभव तिका दामून दवरूंक जालें ना. तिणें व्यक्त केलें सेवेद्वारे. सेवेद्वारे. भाव भयणीनो हांवें सांगलें हर एकल्याक आमकां क्रिस्तांवाक सेवा करूंक आपोवणें आसा. सर्वीस नॉट वर्क. काम ताका सांबाळ आसा.
सेवा निस्वार्थपणे. सेवा निस्वार्थपणे. सर्विस इज सर्विस. सेवा म्हणजे कितेंच पाठी आशे नासतना संत कशेन स्वामनान संतोषान हांवें करची जावन आसा सेवा. जर तर हांव कितेंय पाठी आशेतां म्हाका मेळत जाय हाचे तर म्हाका प्रतिफळ मेळत जाय म्हणून आशेता जाल्यार भाव भयण एका दिश्टीन हांवें म्हणजे ती सेवा जायना. तें काम कित्याक तुवें प्रतिफळ आशेलाय ताका मजुरी ती. सेवा म्हणजे संपूर्ण रितीन देवाच्या अनुभवांतल्यान प्रेरीत जावन कितेंच पाठी आशे नासतना जे कितें ह्या सेवेक देव आमकां आशिर्वाद रुपार दिता ती दुसरी संगत. तो तसोच अनुभव आनी ताचेच आशिर्वादा तो विशय दुसरो. पूण जायते पटी आमी म्हणटा सेवा करता. आमच्या क्रिस्तांव एक आसा तो सेवा करता पूण सेवेचो उपरांत कितें उपरांतलो हंत कितें. नांव आशेताय, पदवी आशेताय, पयशे आशेताय आनी कितेंय तुजें आसले स्थानांत आनीक उंचल्या स्थानाक येजय राजकीय रितीन मुखार येजय बेश्टे सेवा दाखोवन तुजें नांव जणूक आशें जाल्यार भाव भयण ही सेवा म्हणचे निजायकी म्हाका कश्टांचें म्हणून बगता. आनी तुमकांय तशेंच बगता जावं पुरो. सेवा म्हळ्यार मोरी आमकां एक उदाहरण. ही सेवा संतोषाची सेवा देवाच्या अनुभवांतल्यान प्रेरीत जाल्ली सेवा पाठी आशे नासतना करची ती सेवा निजायकी ही सेवा. उरले जावन आसा वावरू कर्तव्य ड्युटी म्हणटा आमी जें करी जाय आसलें तें हांव करता आनी ताका प्रतिफळ मेळटा. पूण सेवा जें करी जाय आसलें हांव करता प्रतिफळ मेळ जायच म्हणून हांव मेळना तें आशिर्वादा रुपान मेळ्ळ्यार तें देवाक सोडलें. भाव भयण ही सेवा आनी मोरी पळया ही सेवा करून देवाचो अनुभव जोडुल्ली थंयसर देवाचे आशिर्वाद अनुभव करता आनी स्तुती गायन गायता. थंयसर ती म्हणटा हांवें म्हजें कर्तव्य केलें म्हजी ड्युटी केली आनी म्हाका आशिर्वाद मेळ्ळी म्हणून न्ही. हांवें कितें करीत तें केलें देवान आशिर्वाद रुपार ताचें व्हडलें मापान म्हाका दिलें. हें पयलें भाव भयण आयच्या फेस्ताचो संदेश ह्या शुभ वर्तमानांत हांव सेवा देवाची भेट मूळ सेवा करच्याक आनी सेवा जावन आसा फळ देवाच्या अनुभवांत उदेन येवचें. भाव भयण आनी एक विशय थंयसर आमी पळोवया. एलिझाबेथ पयलें सेवा करूंक गेली. पयलें तिणें सेवा केली. पयलें भेटोवंक गेली. आदार दिवंक गेली तिच्याच संबंधिनीक उपरांत काना शारांत लग्न थंयसर उरल्यांक तिणें सहकार दिल्लो आदार दिल्लो. पळय पयलें आपल्याच मनशांक ती आदार दिवंक गेली. एलिझाबेथ तिची संबंदीन. भाव भयणीनो आज आमी क्रिस्तांवां आमचे संस्थे आमचे कुटुंबाले मनीस एलिझाबेथीक सोदून थंयसर हांगासर धांवतात. थंय एक एलिझाबेथ आसा हांगासर एलिझाबेथ आसा थंयसर एलिझाबेथ आसा म्हळ्यार एलिझाबेथ म्हळ्यार हांवें म्हणचे गरजेन आसचे व्यक्ती आनी थंयसर सोशल वर्क गरज आसा समाज सेवा गरज आसा हांगासर आस्पत्र गरज आसा हांगासर इस्काला गरज आसात हांगासर आनी कितें सेवा गरज आसा थंय हांगासर आमी एलिझाबेथीक सोदूनच आसा. खंयसर एलिझाबेथ आसा म्हणून जायते जाणां सोदूनच आमी धांवून आसा थंयसर. भाव भयणीनो उडा समी दवरया. मोरी पयलें आपल्या संबंधिनीच्या गरजेक पावली. भाव भयणीनो एलिझाबेथ म्हणजे गरजेंत आसची आमच्या कुटुंबा भितरच आसा आमच्या घरच्या पाक्या भितरच आसा. जावं पुरो एक आवय एक एलिझाबेथ जावन आपल्या भुरग्यांक हांव बरें उतार आशेता. जावं पुरो पती एक एलिझाबेथ जावन आपल्या पतीन येता एक बरें समजुनेचें उतार आशेता. जावं पुरो पतीन एक एलिझाबेथ जावन आपल्या पती तावन एक उर्बेन बडचें प्रोत्साहन दिवचें तसलें एक बरें उतार आशेता. जावं पुरो वा पिडेस्त जावन कटल्यार न्हिदोन आसची प्रायस्त ती आपल्या भुरग्यांक तावन आपल्या भुरग्यांनी लागीं बसोवन थंयसर थोडी मोगाची उतरां तांचे तावन आशेता. जावं पुरो भाव भयणो ही एलिझाबेथ आमच्या कुटुंबांनी आसात आनी आमी आज सोशल वर्कर आनी व्हड संस्थे म्हणून थंयसर हांगासर धांवून आसात. एक स्त्री येवन म्हणाली पदा म्हजो घोव व्हडलो सोशल वर्कर सगळ्यांनी सेवा समाजीन सगळ्यांनी खंयसर बरें काम जाता तो आसा. पदा म्हाका खुशी म्हाका कांय बेजार ना. पूण फादर हांव ताची पतीन आनी भुरगीं आसात घरा आमकां वेळ ना. भायर सेवा पूण भितर येमकोण फादर येमकोण ही सेवा गरज आसा की. भावा भयणीनो पयलें मोरी कशी आपली संबंधीन एलिझाबेथीक भेटोवंक गेली तशेंच पयलें आमच्या कुटुंबा भितर आसच्या एलिझाबेथीक आमी सोदून काडया.
सोदून वचचें म्हणून आमच्याच कुटुंबाच्या त्या घरच्या पाक्या भितरच आसा जावं पुरो. त्या एलिझाबेथच्या गरजाक आमी पयलें पावया आनी त्या वेळार देव आमकां आदार दितलो उरले एलिझाबेथीच्या गरजांक पावच्याक. भाऊ भयणीनो, पळया एलिझाबेथ आमच्या कुटुंबांत एलिझाबेथ आमकां वेळ ना. भायर आमी सोदून धांवता, भायर आमी सोदून धांवता. कित्याक थिंगसर इल्लें नांव मेळटा, मान मेळटा. जर तर घरा भितरच आसचे एलिझाबेथ म्हणजे गरजेत आसच्या ते एलिझाबेथी भेटल्यार आमकां कितें मेळटा? हो जावन आमचो मनोभाव. हांगासर सेवा आसा गी, ही सेवा गी निजायकी हे सवाल आमी नियाळचे आयच्या दिसा गरजेचे. भाव भयणो, अनेक विशय थिंगसर आसा. सुमार 3 म्हयने मोरी एलिझाबेथी सांगता रावली. दूद तिका सांगता एलिझाबेथ येदोळूस 6 म्हयन्याची गर्भेस्त आनी मोरी 3 म्हयने तिच्या सांगता रावली. म्हळ्यार ताच्या उपरांत जबरो मोरयेन थिंगसर रावून जुवांक जल्म दिता आसतना एलिझाबेथीक आदार दिल्लो जावं पुरो, आदार दिल्लो जावं पुरो. भाव भयणीनो, ते एक सन्निवेश कश्टांचो जल्म दिवचे, दुखीचो. आमकां ह्या पोवणें, आमकां ह्या पोवणें आनी एकल्याच्या गरजां पावतना तांकां संपूर्ण रितीन आदार दिवच्याक, संपूर्ण रितीन आदार दिवच्याक. व्हड्यार माटो घालचो म्हणटात, इल्लेशें दाखोवच्या खातीर मात्र न्ही. तूं ताच्या कश्टान वांटो घेताय जाल्यार, ताच्या समस्यान वांटो घेताय जाल्यार ताचे सांगता बगूंक प्रयत्न कर, ताचे सांगता बगूंक प्रयत्न करया आमी. ती जावन आसा सेवा. भाव भयणो, दुसरो संदेश एलिझाबेथीन मोरयेक उसारल्या त्या उतरांत ताणोवन घेता. सर्वेस्परान कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. देव आमकां विविध रितींनी ताचें योजन कळीत करता. आमी फाती येता गी, आमी फाती येता गी न्ही गे, आमी निर्भागी जाता. जर हांवें आनी तुवें भागी जायची जाल्यार सर्वेस्परान कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून आमी जर तर फाती येता जाल्यार ही उतरां आज तुका आनी म्हाका हर एकल्या लागू जातात. आमी कितले भागी, भागी सदैव ब्लेस्ड म्हळ्यार ताच्या आशिर्वादान सोडलेली. भाऊ भयणीनो, मोरी आनी हें फेस्त आमकां प्रेरण सर्वेस्परान आमकां दाखोवचे विविध रितींनी. भिये नाका, हांव तुजे सांगत आसतलो, हांव तुजे सांगत आसतलो, सक्कड सारकें जावचें बरें पळयतलो. ह्यो संगती सत्मानूंक आनी बरवसो दवरूंक आनी आमचें जिवीत भागी जिवीत करूंक प्रेरणाचें. आनी भाऊ भयणीनो, तिसरो संदेश एलिझाबेथ मोरयेक म्हणटा, सदैव तूं भागी तूं. कित्याक म्हळें? कित्याक जेजू तुजे सवे आसा. जेजू तुजे सवे आसा. जेजू तुजे संगी आसा. सडवंदार तुजे संगी आसा. भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका हर एकल्याक सदैव जावंक अवकाश आसा, भागी जावंक अवकाश आसा. दुसऱ्या वाटेन जेजू आमचे संगी ना गी, जेजू आमचे संगी ना गी, आमचे संगी आसा. येवकारीच्या रुपांत ताका आमी सेवना गी, घेना गी, घेवता, सेवता. जेजू आमचे संगी आसा. पळया, सदैव जावंक आमकांय आसा अवकाश, पूण आमी जेजू संगी आसा. जेजू मोरये थंय आसलो, मोरी जेजू थंय आसली, संपूर्ण रितीन. आनी देखून ती एलिझाबेथ म्हणटा, तूं सदैव, तूं भागी. तो जेजू आमचे संगी आसा. आमी ताचे संगी रावया. आमी सदैव जातल्या ब्लेस्ड, सदैव आमी जातल्या. चवथो संदेश, भाव भयणो, प्रोत्साह. पळया, आपुरबेन जे कितें मोरये थंय घडटलें ते मोरयेक आनी सांगल्या दुताक देवाक कळीत आसलें, पूण दुताक आनी मोरयेक कळीत आसलें. आनी थंयसर एलिझाबेथीक मोरी भेट करता आसतना पवित्रत्म्याद्वारे कळीत जालें. एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरली. थंयसर आमी वाचता, एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोन म्हणाली. आतां मोरयेक आनी एलिझाबेथीक कळीत जालें. एलिझाबेथ पळया मोरयेक प्रोत्साह दिता आनी मोरी एलिझाबेथीक प्रोत्साह दिता. एलिझाबेथीन मोरयेक प्रोत्साह दिवचें तें घडीत. एलिझाबेथ जाण आसली अवकाशली गर्भेस्त जाली जाल्यार जुदेव धर्मा प्रमाणे नाच करा तिका. पूण एलिझाबेथ तिका प्रोत्साह दिता आनी म्हणटा, पळया, सोम्याचे मातेन म्हजे बेटे घेवचे, बाग खंय तावन म्हाका फाव जालें.
आनी एका रितीन तिका आदार दिता. पळय सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानले तूं कितली बागे. एका रितीन मोरये म्हणटा तूं बागी भियेनाका. भाऊ भयणो एकामेकाक प्रोत्साह देवाचेर भावार्थ दवरून जियोंक आमी एकामेकाक प्रोत्साह दिया. जायते पटी आमी चिंतनांतले बरी घडितां घडटाना आमच्या शेजाराक घडटाना दुसरे दिवसी घडपाक करना ताणें अशें केलां कोणना ताणें तशें केलां कोणना म्हणच्या बदलाक भाव भयणो एकामेकाक प्रोत्साह दिया. देवाचेर भावार्थ दवरून मुखार सरच्याक देवाचेर भरवसो दवरून मुखार सरच्याक एकामेकाक आमी प्रोत्साह दिया. कशें एलिझाबेथीन मोरयेक प्रोत्साह दिलो तसो जावन दी आमचो प्रोत्साह आनी एका व्यक्तीक ताका आनीकी चड ताचें टेन्शन चड करच्या बदलाक देवाचेर भावार्थ दवरून भरवसो दवरून मुखार सुनवेच्याक आमी प्रोत्साह दिया. आनी पांचवो संदेश मोरयेचें स्तुती गायन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य 1 ते 10 3 अन्नान गायलेलें स्तुती गायन अशेंच आसलें. अन्ना वांसडी आसली तिका भुरगीं नासलीं पूण देवान केदळा भुरग्याचें देणें फाव केलें देणें देवाची स्तुती गायली. त्याच प्रमाणे मोरी देवाची स्तुती गायता. कित्याक मोरी हांगासर तिची वडबीक सांगना. आपूण एक किरकोळ आसली आपूण एक किरकोळ मनीस पूण देवान महत् कार्यां केल्यान देखून देवाची स्तुती ती गायता देवाची वडबीक ती गायता आनी देवा विशयांत ताच्या महत् कार्या विशयांत वर्णिता. भाव भयणीनो कितेंय बरें घडीत घडटना आमच्या जिवितांत जायते पटी आमच्याच विशयांत आमी तुत्तुरी वाजोवन वयता आमच्याच विशयांत आमी तुत्तुरी वाजयता. पूण हें स्तुती गायन आमी वाचतना परत आमी नियाळ्या पळया देवान आमच्या किरकोळ मनशांतय कितलीं महत् कार्यां केल्यान ताचें नांव वर्तें जावं आमचें नांव न्ही ताचें नांव वर्तें जावं. सवो संदेश भाव भयणीनो कालतेपण अख्खें घडीत आमकां हर एकल्याक कालतेपणाचो आपुरबायचो संदेश दिता. आनी निमाणें उतराय थिंसर मोरयेन सांगची हांव किरकोळ आसलें हांव कितेंच न्ही आसलें देवान म्हाका उंच उबारलें. पळया हें कालतेपण आमचें जावं दी. आयच्या ह्या फेस्ता दिसा भाव भयणीनो सेवेचो संदेश प्रोत्साहाचो सर्वेस्पराचेर भरवसो दवरून चलचो सदैव जावचो जेजू संगी रावचो कालतेपणान जियोवचो असले संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवया. आनी मोरी माय आमकां आदार दितली. मे म्हयन्याचो मोरयेक समर्पिल्ल्या ह्या म्हयन्याचो निमाणो दीस हो आनी आयच्या दिसा तें कंथार गायता आसतना तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या मोरये मायक वर्णून गायता आसतना तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या तें कंथार आमी गायता आसतना मोरये माय लागीं मागया माये जशें तूं हेरांच्या आदाराक पावली सेवा केली कालतेपणान जियेली उर्बेन जियेली तशेंच हेरांक प्रोत्साह दिवन आदाराक पावली आमकांय तशेंच करूंक आदार दी मोरये. माय म्हयन्याचे दुलोब राणये पाव आमकां सोमेस्तांक माये. आमेन.